गोय सरकारान आमचे कडेन एग्रीमेंट केलो, सायन मारल्या कदंबाच्या मॅनेजमेंटान आणि तातूंत बरयल्लें आसा की जो एरियर्स आसा 34 मंथ्स तो एरियर्स आमकां टप्प्या टप्प्यांनी मेळटलो। तातूंत अशें बरयल्लें आसा की जे कामगार 5 वर्सां वयर कदंबान सर्व्हिस दिल्या वा 5 वर्सां वयर काम केला त्या सगळ्या कामगारांक रेग्युलरायज करतले आणि त्यांना समान काम समान वेतन या प्रमाणे जो पगार परमनंट कामगारांक मेळटा, समज एक ड्रायव्हर परमनंट आसा आणि एक डेली वेजर कामगार ड्रायव्हिंगाचे काम करता जाल्यार व्हडलोसो काय फरक आसना। कामगार 5 वर्सां वयर आसा तेका परमनंट कामगाराची नोकरी सॅलरी मेळपाक जाय। आणि हेर इतर रूट जे आसा सोलापूर हे रूट बंद केल्या कदंबान, स्टॉप केल्या सर्व्हिसीस। कित्याक स्टॉप केल्या की तांचे कडेन डिझल बसी ना। आमची प्रमुख मागणी आसा की कदंबा मॅनेजमेंटान ताबडतोब 200 डिझल बसी हाडपाक जाय। त्या ईव्ही बसीचेर परमनंट कदंबा ट्रान्सपोर्ट कामगार घालूंक जाय, ड्रायव्हर्स कदंबाचे आसपाक जाय। ईव्ही बसीचेर आता थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर कामगार घेतल्यात जाल्यार त्या कामगारांक कदंबान तुम्ही परमनंट करपाक जाय।